देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. पातकांत बुडलेल्या दोयऱ्यांत जो कोण देवाचे नेम कायदे पाळटा आनी ताका विस्वासी रावून देवाच्या संबंदान वाडटा तांकां देव पावता. देव ह्या संवसारांतले वायट नपयत करता, पूण जांकां तो सांबाळटा तांचे सवें तो व्हड काकलूत दाखयता. जांकां सांबाळल्यांत तांचे विशीं देव इश्टागतीचो करार बांदता. आमी अनुपकारी जाल्यार लेगून तो आपल्या दिलेल्या उतराक विस्वासी रावता. जेजू उदेशी देवान सगल्यांक विस्वासी आनी अविस्वासी लोकांक तो मोगाची भास दिता. बावतिजमाच्या उदकान आमकां सोडयल्यांत आनी पुनर्जीवनपणान आमची सोडवणेचें काम सोंपयता. आमकां तालणेचेर जैत व्हरूंक जेजू एक नमुनो कसो दिल्लो आसा. जेजून सगल्या ताळण्यांक फुडो करून आपल्या जिवितांत जैतिवोन जाता, कित्याक ताका ताच्या जिविताची, ताच्या मिसावांची, देंवचाराच्या ताळण्यांची पूर्ण वळख आसली. आमकां ताळणेचेर जैत व्हरूंक जाय जाल्यार आमी सगल्या वेळार जेजूच्या कृपेंत आनी आसऱ्या काळ आसूंक आमकां चड गरजेचें. ताळण्यो आमच्या जिवितांत मधूर आनी खुशालकायेची वस्त कशी दिसता, पूण जाणो जावन आमी त्यो आपणायल्यो जाल्यार आमी संकोश्टांत पडटात वा पडूंक शकतात. दुसरे वाटेन आमी भावार्थान जेजूशी परतूंक, जिवीत जेजूच्या आधीन करूंक आनी ताच्या मार्गार चलूंक आमकां देवाचो उलो. आमी ह्या संवसारांत कितें आशेतांव, कसल्या वस्तूंक लोबदोतांव, कशें आमचें आख्खें जिवीत सारतांव आनी कोणाचो आमी गुलाम जातांव हाचेर आमी दोळो दवरूंक जाय. शेवटाक आमी गरजेच्यो वस्तू बरे तरेन वापरून आमच्या आनी पेल्याच्या जिविताचो सांबाळ करून एकल्याच देवाक नमस्कार करूंक फावो. तोच आमचो सासणाचें सूख. सान फ्रांसीस शावियरान, भागिवंत फाउस्टिना, भागिवंत सांत आंतोनीन, राणी मारियान, आसिजाचो फ्रांसिस्कान जेजूचेर दोळे दवरून संवसारांतल्या वस्तूंचो मानसुगेन मनशांच्या उदरगती खातीर वापर करून सगल्या ताळणेचेर जैत व्हेलें आनी देवाक पयलो जागो दिलो. आमकां देवाची लागशिल्लीं मनशां जावूंक आमी कसले उपाय घेतात? मागुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची कुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बराबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.